ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ,
ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ आराधने 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 दोन्ही हात आम्ही उभारून सम्यक आराधना करूया आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आराधने 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 येसुवे निಮಗೆ आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने ನಿಮಗೆ आराधने राय सोरायतो सदां समजा सांगता राबूंक तो आशेता धन्याच्या देवाक धन्याच्या धन्याक रायच्या रायाक आराधना आमी करूया दिंबयेर पडून ताका आमी नमस्कार करूया आनी गावया ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ आराधने दोन्ही आमचे हात उभा सगळ्यांची स्तुती करूया येसुवे निಮಗೆ आराधने 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 येसुवे निಮಗೆ आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने 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 येसुवे निಮಗೆ आराधने 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 येसुवे निಮಗೆ आराधने ದೇವರಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, हांवय तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. केदळ पर्यंत हांव सोम्या सांगाता एकवटान रावता, केदळ पर्यंत सोम्यांक हांव चिडकोन रावता, तवळ पर्यंत जेजू म्हजे सांगाता रावता. जशे एक फांटो वाली ते एकवटान रावल्या करीत फळ दिवंक तो सकना, तशेंच हांव सोम्या थंय एकवटान रावल्या करीत कितेंच फळ दिवंक हांव सकना. कित्याक सोमी म्हजे दावन पयस रावता. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, जुआंच्या 15व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत जेजू म्हाका आनी तुका आपोण दिता. भावार्थान आमी सोम्यांक चिडकोन रावोंक जाय, भावार्थान आमी जेजू थंय एकवटान रावोंक जाय, तोळ मात्र हांव फळ दिवंक शकता. तर ह्या जेजू लागीं आमी मागया, उंड्या रोपाराच्या मोगाळ जेजू, तूं म्हजो मोग करताय. हांवें तुजो मोग करूंक ह्या पवित्र टेंपलाक आयला, सांजुदेच्या पुण्यक्षेत्राक हांव आयला. म्हजेर तुजे दिश्ट घाल, म्हज्या कुटुंबाचेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजे सक्कड कश्ट तूं पयस कर म्हणून ह्या सोम्या लागीं आमी मागया. कित्याक मागले दिवचो देव तो, जे कितें आमी भावार्थान विचारता तें सक्कड दिवचो देव तो आमचे सांगात आसा. देखून ताका आमी तेकली बागावया, नमस्कार करया. नमस्कार करया, नमस्कार करया, नमस्कार करया. आराधन करिया, ये आराधन करिया, ये आराधन करिया, ये आराधन करिया. ये नमन करिया, ये नमन करिया, ये नमन करिया, ये नमन करिया. दायकन बसात मगाच्या भावान आनी भयणीनो, उंड्या रुपार आसलो जेजू म्हाका आनी तुका पळयत आसा. जे कितें म्हज्या काळजांत आसा तें सक्कड ताका कळीत आसा, तो जाणा आसा. त्या जेजू लागीं भावार्थान मागल्या वेळार तो म्हाका आनी तुमकां दिता. केदळ पर्यंत ह्या सोम्या सांगाता रावता आनी मागणें करता, तेदळ पर्यंत तो म्हज्या सांगाता रावता आनी हांवें मागल्लें दिता. कित्याक इसाया प्रवादी 59व्या अध्यायांत 1ल्या वळींत अशें म्हणटा, पळया सोरेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत तितलो मोठो न्हय, ताचे कान आयकूंक सकनात म्हूण येत तितले भेरे न्हय. देवाच्या उतार म्हाका आनी तुका बरवोस दिता म्हणून देवाचे हात मोटवे नात खंय, देवाचे कान केप्पे न्हय, ते तो आयकूंक शकता, दिवंक शकता. कित्याक तो दिवचो देव घेवचो देव न्हय. जे कितें हांव मागता ते दिवचो देव म्हजे सांगाता आसा, तुमचे सांगाता आसा उंड्या रुपार. देखून इसाया प्रवादीचे उतरां आमी उगडासा काडुया. सांगाता आमी म्हणया, पळया
पळया सकट सांगात पळया पळया सर्वेस्पराचो हात सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक तारण पळोवंक सकाना मुनियेत सांगाता म्हणयेत तितलो मोठो न्हय तितलो उरतो न्ही ताचे कान ताचे घराळ आयकोंक सकानात आयकोन सकनात मुनियेत तितले मुनयेत तितले भेरे न्हय भेरे न्हय तो दिवंक शकता आमचे मागणे आयकोंक शकता देखूनच मातेवाच्या 9व्या अध्यायात 20 आणि 7वी वळीत आमी वाचता दोग जाण कुरडे संवसाराचो उजवाड पळोवंक तांकां साध्य जाल्लें संवसाराची सोबाय साकोवंक तांकां साध्य जाल्लें जेजू तेणेच्यान पाशा जाता म्हणली खबर आयकलेंच व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर दोग जाण कुरडे जेजू तेणेच्यान येचें म्हणली खबर आयकोन कित्याक तांणी जेजूक पळोवंक नातलें जेजू विशांत तांणी आयकल्लें जेजून करचें आज्या पतांनी आयकल्ली जेजू उलोवची शिकोवण ताची आयकल्ली देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थान म्हणले बरी हे दोग कुरडे जेजू तेणेच्यान पाशा जाता आसतना व्हडा ताळ्यान बोब मार म्हणटात दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर देवाचे अवतार म्हणटा देवाचे कान केप्पे न्हय खंय तो आमच्या मागणे आयकता आनी तोच जेजू त्या कुरड्याची बोब आयकोन थंयच रावता वेसो जेजू थंयच रावता कित्याक भावार्थाची बोब ताका आयकता भावार्थान मारली उलो ताका आयकता देखून जेजू थंयच रावता आनी त्या दोगे कुरड्यांक लागीं आपोवन कितें जाय तुमकां म्हणटा मातणे जेजू तांकां गूण करता आनी म्हणटा तुमच्या भावार्थान तुमकां बरें केलें तुजो भावार्थ आसा तर तो तुकाय बरें करता पगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या भावार्थान आमी आयल्या कित्याक जायत्या शुक्रारांनी आमी हांगासर येता सांजुजेची मजत आमी जेजू मुखांतर मागता जेजू तावन आमकां सांजुजे मागोवन धाडटा सांजुजे वास देखून आमी हांगासर येता खंडीत आमचें थंय भावार्थ आसा पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयचे दिसा हो भावार्थ खंयच्या अंतर आसा म्हणलें पळोवचें भोव गरजेचें मार्काच्या 10व्या अध्यायांत आनी एक घडीत आमी वाचता 6:6व्या अध्यायांत जेजू जेरिकोच्या वाटेर आसलो खंय थंयसर भारतीय म्हणलो आनी एक कुरडो आसलो ताणें संवसार पळोवंक नातलें ताकाय जेजूक पळोवंक साध्य जाल्लें ही सोबाय ताणें पळोवंक नातली संवसाराची जेजू तेणेच्यान येता म्हणली खबर आयकलेंच तोय व्हडा ताळ्यान बोब मारता आनी म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू त्या कुरड्याची जाप आयकता जेजू त्या कुरड्याची बोब आयकता आनी थंयच रावता भारती मेवा तुका कितें जाय म्हूण तो विचारता जेजू कळीत आसलें ताका दिश्ट जाय म्हूण जेजू कळीत आसलें ताका पळोवंक असाध्य देखून ताका दिश्ट गरजेची म्हूण तो जाणा आसलो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू हें कळीत आसोनी त्या बार्तिमेवाक विचारता तुका कितें जाय आनी बार्तिमेव दिश्ट विचारता आनी जेजू ताका पुरता तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हणटा जेजू खंयसर म्हजो भावार्थ आसा थंयसर हांव गूण जाता भावार्थ आसले ते आज आपांक करतात म्हणटा जेजू देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी बोर आमी सकड उबे रावया आमची बोब आयकोसो जेजू आमच्या मागणे आयकोसो जेजू आमच्या सांगात आसा आमच्या दोनी हात आमी उबा रावया आनी ताची आमी स्तुती करुया ताकाय आमी बोब मान उलो मारया मोगाळा जेजू सदांच म्हज्या सांगात तो नाम म्हूण हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करुया आमच्या सांगात रावसो जेजू आमची बोब आयकोसो जेजू आमच्या सांगात आसा बार्तिमेवाची बोब आयकले जेजू थंयच रावता आनी ताका म्हणटा तुका म्हजे थोडी कितें जाय आनी हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch and heal them from all their sickness. Come Holy Spirit.
आनंदाची आम्ही स्तुती करूया. Jesus, hallelujah, 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 दयाकर बसात. आमच्या मागण्या ऐकोसो देव, जे कितें आमी मागता तें दिवचो देव आमचे समकार आसा. भावार्थान मारल्ली बोबू निर्फळ जायना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. माथ्यावाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळेंत आमी वाचता. एक स्त्री 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाच्या स्त्री पिडेन ती वळवळतेली. नित्राणी ती जाल्ली, आसक्त ती जाल्ली, सोलोक असाध्य तिका जावन आसलें. जेजूची खबर तिणें आयकल्ली मात्र जेजूक तिणें पळोवंक नासलें. सगळीच ती निराश जाल्ली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कित्याक जायते पयशे तिणें करशिल्ले खंय. देवाच्या उतर म्हणटा माथ्यावाच्या 9व्या अध्यायांत 20 वळी उपरांत तुमी वाचल्यात थंयसर कळटा. जायते पयशे आसले तिणें करशिल्ले, जायत्या डाक्टराची भेट तिणें केली, वैद्याची भेट तिणें केल्ली, तरी तिची पिडा गूण जावना. सगळीच नित्राणी ती जावन आसली. निराशेन ती भरल्ली, धैर्य तिणें सांडल्लें. देवा म्हजी बिरमोत पाव म्हूण ती मागोवन आसली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूची खबर तिका मेळटा. जेजू म्हळ्यार एक मेस्सिया आसा, नजरेताचो एक मेस्सिया आसा. ताका तूं मेळशी जाल्यार, ताणें तुजेर मागणें केलें तर खंडीत तूं बरी जातली म्हणून खबर तिका मेळटा. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निराशेन बरयली ती स्त्री ही खबर आयकून जेजूक मेळोवंक राखून रावता. केदळ ह्या सोम्याक हांव मेळटा, केदळ ह्या सोम्याच्या आशिर्वाद हांव घेता म्हूण राखून ती आसली. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक दीस उदेलो. जेजू तेणें जेन्ना पाशा जाता म्हणली खबर तिका मेळटा. व्हडा संतोशान रात्रेगान म्हणले बरी जेजूक मेळच्याक ती बेता. कितें बरी करन, जेजून म्हाका मागचें बरी, जेजून म्हाका आपडचें बरी करूंक जाय म्हणून मागोवन ती येता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू बोवारी देवाच्या उतार म्हणटा. जेजू बोवारी जायतो लोक आसलो खंय. ह्या निराश स्त्रियेक जेजूक मेळोवंक जायना. कित्याक पयल्यान ती एक नित्राणी स्त्री, आशक्त स्त्री, आनी ती एक अशुद्ध स्त्री. अशें सकट दादल्या मुखार जेजूक मेळोवंक तिका असाध्य म्हणून बगलें. तिका जेजूक मेळोवंक जावना. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ती स्त्री आपणायतल्याक चिंता. ह्या सोम्यान म्हाका आपडचें नाका, हांव ताचें वस्तू रापडीन जाल्यार खंडीत हांव गूण जातली. ह्या सोम्यान म्हाका आपडचें नाका, ह्या सोम्याचे वस्तू रापडल्यार पुरो हांव गूण जातली म्हणली. एक चिंतना मोतीन दवरनो, आशा मोतीन दवरनो, फाटल्यान ती वेता काय आनी फाटल्यान तावन जेजूचे आंग वस्तू ती आपडता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तेच घडये ती स्त्री गूण जाता. देवाच्या उतार म्हणटा तेच घडये त्या स्त्रियेचे रागात वळचे रावता.
जायत्या धाकट्यांक तिणें दाखयलें, जायते पयशे तिणें कस केले, पूण कोणेच तिची पिडा गुण करूं ना. पयशे मात्र खाली जाल्ले. पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं भावार्थान त्या स्त्रियेन जेजूचे वस्त्र आपडलेंच, जेजूचे पुस्तक आपडलेंच ती स्त्री थंयसर गुण जाता. आनी ह्या वेळार जेजू व्हडल्यान म्हणटा, म्हाका आपडलें कोणें, म्हाका आपडलें कोणें. जेजू व्हडा ताळ्या थंयसर उसारता. भोंवतणी आसल्या सगळ्यांक हांसो आयलो जावंक पुरो, कित्याक जेजू बरे जायतो लोक आसलो. जेजू बावारी हजारांनी लोक आसलो, पिडा गूण जावंक म्हूण आयिल्लो. जायत्यांनी जेजूक आपडलें जावंक पुरो, जायत्यांनी जेजूचे वस्तू आपडले जावंक पुरो, पूण तांकां गूण जावना. पूण ही स्त्री 12 वर्सां जावन रक्तस्रावान वळवळची स्त्री भावार्थान ती जेजूचे वस्त्र आपडता. ताचे वस्त्र आपडल्यार पुरो हांव खंडीत गूण जातली म्हळ्यार बरोवशान ती आपडता आनी तिका गूण जाता. आनी ती स्त्री भियान म्हणल्या परी जेजू थंय बेता. सोम्या तुका हांवें सापडलें म्हणटा. आनी ह्या वेळार जेजून सांगची ती उतरां, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, समाधानेन तूं वचो. जायतो लोक जेजू बरी आसलो मोगाच्या भावान आनी पयलीं जायतो लोक पिडे थंयसर आयिल्लो, जेजू ताण गूण जावच्याक थंयसर आयिल्लो, पूण तांकां गूण जावना. कित्याक तांचे थंय भावार्थ उणो आसलो. देवाच्या उतार म्हणटा, ह्या स्त्रियेन भावार्थान आपडलें देखून ती गूण जाली. धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, समाधानेन तूं वचो. लुकाच्या 7व्या अध्यायांत आनी एक घडीत आमी वाचता. एक स्त्री जेजू कडेन मागणें करता. भावार्थान ती जेजू कडेन मागणें करता, म्हज्या धुवेक तूं गूण कर, म्हज्या धुवेक देवसार लागला, सोम्या कितें पडी कर तो देवसार तिचे तन पयस काड. ही स्त्री भावार्थान जेजू कडेन मागता. पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं देवाच्या उतार म्हणटा लुकाच्या 7व्या अध्यायांत, ती स्त्री जेजू कडेन मागता आनी जेजू तिका गूण करता. जेजू म्हणटा, स्त्रिये तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केलें. मोगाच्या भावान आनी पयलीं केदाळा पर्यंत हांव भावार्थान मागता, तो वळू जेजू म्हजे सांगात रावता आनी तो म्हाका गूण करता. एक आमी सोम्याची स्तुती करून ताका गीत गावया आनी उबे रावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀನೆ ನನ್ನ
येसु देवा वंदन राजा येसु राजा वंदन देवा येसु देवा वंदन राजा येसु राजा ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 Organ tu kasım ya Jesu. Organ tu kasım ya. Organ tu kasım ya Jesu. Organ tu kasım ya. Stuti tu kasım ya Jesu. Stuti tu kasım ya Jesu. Stuti tu kasım ya. Jai tu kasım ya Jesu. Jai tu kasım ya. Jai tu kasım ya Jesu. Jai tu kasım ya. Hallelujah. 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 दयाकान बसात मोगाच्या भावांनो आनी बेडीनो जेजूचे शिकोवन आयकोंक जायतो लोक येतलो जायतो लोक जेजूची शिकोवण आयकोंक आयलो तरी सक्कड भावार्थान येनातले थोडे जाण ताची परीक्षा करूंक म्हण येतले थोडे जेजूची सोबाय पळोवंक म्हण येतले थोडे जेजू थंय कितें बरी सूख सोदून काडूंक म्हण आयिल्ले आसात मोगाच्या भावांनो आनी बेडीनो थोडो लोक मात्र भावार्थान जेजू थंय येतलो आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर आसलेल्या लोकांची पिडा मात्र पळयना बदलाक तांचो भावार्थ पळयता मातेवाच्या 15व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वळेंत आमी वाचता जेजू वर्तो भावार्थ पळयता आनी थोडे फावटी जेजू आपल्याच शिशांतय उणो भावार्थ पळयता तांचे असो बेविश्वासी तो पळयता मातेवाच्या 15व्या अध्यायांत एक स्त्री आपल्या देवसार लागल्या दुवेक जेजू थंय हाडून येता ती एक जुदेव स्त्री न्ही कानानगान स्त्री ती तरी जेजू ते भावार्थ दवरनो आपणाच्या दुवेक जेजू गुण करता म्हणून व्हडा भावार्थान ती जेजू ती आयिल्ली आनी जेजू कडेन ती विनंती करता सोम्या म्हणजे तूं देवसराच्या सक्तेन उज्यान पडता या तिका देवसार लागला सैतान लागला कितें बरी कर तिका गुण कर आनी ह्या वेळार मगाच्या भावान आनी पेडीनो जेजू तिचे मागणे आयकना कित्याक ती जुदेव स्त्री न्ही ती एक कानानगान स्त्री देखून जेजू म्हणटा भुरग्याचे कान काडन सुन्यांक घालचे सारकें न्ही भुरग्याचे कान काडन सुन्यांक घालचे सारकें न्ही त्या स्त्रीत भावार्थ आसलो तरी जेजू तिका परीक्षा करता
पूण ती स्त्री म्हणटा सोम्या भुरगीं खाण खाता आसतना उडी असे कुडके मेजा सकला पडतात ते पेटे विसून खातात न्ही. आणि ह्या वेळार मगाच्या भावांनी आनी भयणीनो जेजून सांगची ती उतरां बाये वर्तो तुजो भावार्थ तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुजे ते जावं. जेजू त्या स्त्रियेक एका सुन्याक सरी केल्या रे ती स्त्री पाटी सराना तिच्या भावार्थात हांव ती पाटी सराना बदलाक सोम्या भुरगीं उडो खाता आसतना उड्याचे कुडके सकला पडतात मेजा सकल पडतात ते पुणी विसरून खावंक एक अवकाश दी. ह्या वेळार जेजू सांगची ती उतरां तुवे वर्तो तुजो भावार्थ तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुजे ते जावं. बोय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून त्या स्त्रिये ते वर्तो भावार्थ पळयलो त्याच भावार्थान जेजू त्या स्त्रियेच्या दुवेक गूण करता आनी तिचो देवसार दावडायता. पूण जायते फावटी जेजू उडो भावार्थ पळयले गणितां आमकां वाचूंक मेळटात. मातेवाच्या 8व्या अध्यायात 20 आनी 6 वळेत आमी वाचता जेजू शिसांक पुरपुरता आनी म्हणटा इतले बिजूड कित्याक कितलो उडो तुमचो भावार्थ इतले बिजूड तुमी कित्याक कितलो उडो तुमचो भावार्थ. जेजूचे शिस दोनीन पळयन करनासले अशें दोनीन पळयन करनासतना थंयसर एक व्हडलें एक वारें वादळ पडटा आनी ह्या वाऱ्या वादळाक दोन सगळे हालता दोन बुडच्या स्थितीक वता आनी शीस ह्या वेळार बोब मारतात सोम्या आमी बुडता कितें पडी कर आमकां बचाव कर. मगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा जेजू दोनीर न्हिदोन आसलो काय कित्याक रातभर तो मागणें करतलो रातभर तो बापा लागीं मागणें करनासलो देखून दोनीर जेजू न्हिदे विशय घेवन आसलो शीत सगळे जागे येता आसले दोन हालता आसतना शीस जेजू गुटयतात सोम्या आमी बुडता आमकां बचाव कर सोम्या आमी बुडता आमकां बचाव कर. जेजूक ते हाक बोब मारतात आनी ह्या वेळार जेजू बुडता आनी वाऱ्याक थंड रावंक म्हणटा आनी वारें शांत जाता. पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो थंयच आसल्या शिसांक जेजू म्हणटा इतले बिजूड कित्याक कितलो उडो भावार्थ तुमचो. शिस्त सांगत आतां आसले जेजू तुका सकड़ा जपा ते पळयतले जेजू शिकोवण ते आयकोन आसले जेजू सांगत आसता रावतले तरी मगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा शिसांत भावार्थ उणो आसलो. इतले बिजूड तुमी कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो. मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी उतरां म्हाकाय लागू जातात तुमकांय लागू जातात कित्याक आमी हांगासर येता नोवेनाक वेता मागण्याक वेता कुटुंबान तेसे म्हणटा मिसाकी आमी हाजार जाता पूण आमचो भावार्थ इल्लो अस्कत आसा. जायते फावटी आमी तोंडा पुरते मात्र करता काळजांत तावन मोनांत तावन आत्म्यांत तावन आमी करिना. देखून जेजू मोग करतना तशेंच म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान आत्म्यान मोनान आनी सक्तेन मागणें केल्ल्या वेळार मात्र म्हजो भावार्थ चडटा. जायते फावटी तोंडा उतराक सदांच्या म्हाका मिसाक येवंक आसा आयताराच्या म्हाका मिसाक येवंक आसा हांव मिसाक वेता सदांच्या कुटुंबान मागणें आसा जायते म्हूण म्हणटा हांव. सकड कुमगाराक लायन करन येतात हांवें कुमगार घेता नीज काळजान आत्म्यान आनी सक्तेन हांव तें घेना. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी म्हजें मागणें निर्फळ जाता म्हजें मागणें वाऱ्यार वेता. जेजू पर्यंत तें मागणें पावना कित्याक सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या मोनान हांव मागणें करिना तोंडा पुरतें मात्र करता आनी एकलो पळोवच्या खातीर मात्र तें मागणें करता हांव. देखून जेजू म्हजें मागणें आयकना. हांगासर शिसांत तशेंच जालें जेजू सांगता आसतें आसलें जेजू सांगता आसतें जियेतलें जेजूची सकळा जपतांनी पळयलें जेजूची शिकोवणी तें आयकोन आसलें तरी तांकां वारें थंड करूं तांकां जावना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मार्काच्या 6व्या अध्यायात आमी वाचता जेजू एक फावटी नजरताक गेल्लो काय ताच्याच गांवांक आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार लोक सकड जेजू विशयात उलोवंक लागलो हो त्या जुजे सपूत न्ही गी
हो त्या मुरयेचो पूत न्हय गे ताचो बापूय एक सुतारी न्हय गे ती मुरी आमच्या मदली हांगाचीच न्हय गे देखून देवाचे अवतार म्हणटा जेजू थंयसर कितेंच आजाप करूं नाका कित्याक तांचो बेविश्वास पळोवन जेजून कसलेच आजापां थंयसर करूंक नात मार्काच्या 6व्या अध्यायांत 6व्या वळेंत आमी वाचता नजरेतकाराचो बेविश्वास पळोवन जेजून कसलेच आजापां थंयसर करूंक ना त्या देखून मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे थंय आजापां जायचे म्हण आमी आशेता आमचे कश्ट पयस वचूंक जाय म्हण आमी आशेता आमचे रीण फारीक जायचे म्हण आमी आशेता आमचे पिडा पयस जायचे म्हण आमी आशेता पण जायते फावटी तस जाल्यार भावार्थान आमी हांगासर येना थोड्या पुरते आमी मागणें करता लेकाचे मात्र आमी करता देखून जेजू आमचे मागणें आयकना देखूनच मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत जेजू आपल्या शिसांक अशें म्हणटा ह्या विश्वासी आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय ह्या विश्वासी आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे थंय आसूंक जाय जेजू आपल्या शिसांक बेस्तायता गोजी करता आनी म्हणटा ह्या विश्वासे आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे थंय आसूंक जाय जेजूचे शिस एका पिडेस्ताक गूण करून तांकां साध्य जाता एक बापूय आपल्या पुताक हाडन जेजू ते गूण करच्या खातीर तो हाडून आयिल्लो त्या चेड्याक फिट्स आसलें देवाचे अवतार म्हणटा जेजू थंयसर देवाची शिकवण दिवन आसलो देखून तो बापूय जेजूच्या शिसा सांगाता आपल्या पुताक व्हरून येता काय कितें पणी कर म्हज्या पुताचे फिट्स पयस करा कितें पणी कर म्हज्या पुताची पिडा पयस करा पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो शिसाणें प्रयत्न केलें पूण तांकां गूण करूंक जावना शिसांनी तांचेर मागणें केलें पूण कितेंच करूंक जावना उपरांत तो बापूय आपल्या पुताक जेजू लागीं हाडून येता काय आनी जेजू कडेन म्हणटा काय म्हज्या पुताक फिट्स आसा कितें पणी कर ताका गूण कर आनी हांव तुज्या शिसा सांगाता गेलो तांचे कडेन मागणें करूंक सांगलें तांचे कडेन आजाप करूंक सांगलें तांकां जावना आनी ह्या वेळार मगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू त्या भुरग्याक गूण करता आनी पूण आपल्या शिसांक तो अशें म्हणटा ह्या विश्वास आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे थंय आसूंक जाय तुमचे सांगात हांवें जियेवंक जाय तुमचे सांगात आतां आसा तुमी म्हजें काम पळयनूच आसात म्हजी आजापां तुमी पळयनूच आसात आनी कितलो तेंप हांवें आसूंक जाय म्हाका आसचे 3 वर्सां मात्र हांवें ह्या संवसारांत आसचे 3 वर्सां मात्र उपरांत म्हाका बापाचें मिसांव संपूर्ण करूंक वचोंक आसा कितलो तेंप हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी म्हजो आनी तुमचो भावार्थ अशेंत आमी मागणें करता आमी म्हणटा मिसाक वेता आमी म्हणटा तेसाक वेता आमी म्हणटा तेस करता आमी म्हणटा पूण जायते फावटी आमचें तोंड कितें जायना कित्याक अर्द्या मनान आमी मागणें करता अर्द्या भावार्थान आमी मागणें करता देखून जेजू आमचे मागणें आयकना मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत जेजून सांगचे ती उतरां एका शातापातीक सत्य हांव तुमकां सांगता येदो व्हड भावार्थ इस्रायल सयत म्हाका मेळोवंक ना जेजू एका शातापातीक अशें म्हणटा तो एक जुदेव न्ही अन्य धर्माचो तरी जेजूचेर ताका विशेश भावार्थ आपल्या साकरा खातीर मागणें करूंक तो जेजू ते आयिल्लो यादाच्या मनशांक ताणें धाडिल्लें तो एक व्हडलो मनीस 100 सैनिकांचो एक लिडर तो मुखेली जावन आसलो तितलो व्हड मुखेली जाल्यार जेजू कडेन तो भक्तीन मागणें करता आपणाच्या साकरा खातीर तो जेजू कडेन मागणें करता आनी मगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तसो भावार्थ पळोवन म्हणटा येदो व्हड भावार्थ इस्रायला सयत म्हाका मेळोवंक ना म्हज्याच लोकांतय इतलो भावार्थ म्हाका दिसना म्हज्याच शिसांतय इतलो वर्तो भावार्थ म्हाका दिसना म्हज्याच लोकांतय इतलो वर्तो भावार्थ म्हाका दिसना हेर धर्माचे म्हजेर फातीर दवरतात आनी ते गूण जातात मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या चलते परिस्थितींत तशेंच जायते हेर धर्माची जेजूची मजत घेतात भावार्थान ते मागतात आनी ते गूण जातात पूण आमी ताचेच जावन ताच्याच सांगात रावल्यार आमकां जायते फावटी बरेंपण जायना
देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू म्हाका आनी तुका जागयता आनी म्हणटा भावार्थ घट करा भावार्थान तुम्ही मागणे करा सगळ्या काळजांनी मनान तुम्ही भावार्थान मागणे करा देखून ताका आमी स्तुती करया आनी आमचो भावार्थ घट करच्याक एक उबे रावन गीत आमी गावया. काळीस मुझे तारेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीस मुझे तारेला तुका सांगत आमी गावया. मन मुझे आशेला तुका ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दनिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज मुझे तारेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तारेला तुका मन मुझे आशेला तुका. जेजू आज म्हाका आनी तुका एक सवाल घालता तुजो भावार्थ खंयच्या अंतर आसा तुजो भावार्थ घट आसा गे त्या एका कानान घाल स्त्रिये बरी वर्तो भावार्थ म्हण जेजू म्हाका म्हणटा गे त्या शाता फाते सांगले परी येदो वर्तो भावार्थ हांवें खंयसरी देखूंक ना म्हणटा गे ह्या जेजू म्हाका गोजी करता हे नसते अविश्वासी सांगतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगाता रावोंक जाय तांचो बेविश्वास पळयलो जेजून नजरेत आणत कितें साजापा करूना म्हणटा तर आमचो भावार्थ खंयसर आसा देखूनच जेजू एक बरी एक वपार सांगता कडपी वयल्या बिया परी म्हजो भावार्थ खंयसर आसा वाटेर पडल्या बिया परी आसा गी कडपी सुवातेर पडल्या बिया परी आसा गी कांट्या जडकुट्या मध्ये पडलेल्या बिया परी आसा गी ह्या बऱ्या सुवातेर पडल्या बिया परी म्हजो भावार्थ आसा एक घडी पर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें म्हाकाच जेजू समकार दवरूंक जाय ते जेजू कडेन हांवें मागोंक जाय जेजू म्हजो भावार्थ चडय कित्याक वाटेर पडल्या बिया परी म्हजो भावार्थ आसा तर तो थोडो वेळ मात्र कशा वाटेर पडले बी अंतराळाची सुकणी येवन विसून खाता गी तशेंच म्हजो भावार्थ तो भावार्थ प्रयोजन ना मिसाक वेता आराधना घेता थोडो वेळ समय सांगत आसता म्हजो भावार्थ आसा म्हूण हांव चिंता पूण हांगा ताण भायर गेले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या भावार्थांत हांव कितें जायना त्या भावार्थांत हांव कितेंच विशेष कामां जायनात आजापा जायनात म्हजे कश्टी पयस जायनात कित्याक वाटे वयले बी सुकणी मिसून खातात थोडो वेळ मात ते बी थंयसर आसता तशेंच कडपी सुवातेर पडले बी तसलो भावार्थी प्रयोजन ना कित्याक कडपेर माती आसना बी पडले किरलाता पूण थोड्याच दिसांनी ते बी थंयच मरता कित्याक पाळां रोंबोंक थंयसर अवकाश ना तशेंच जायते फावटी म्हजो भावार्थ तशेंच जाता कडपे सुवातेर पडल्या त्या बिया परी भावार्थ इल्लो घट जाता म्हणटा आसतना संवसाराच्या संगते वरवीं ह्या म्हज्याच काळजाच्या कठिणे वरवीं तो भावार्थ थंयच नाश जाता भावार्थ पयस पेता देखून जेजू म्हाका एक सवाल घालता म्हजो भावार्थ खंय आसा खंयचे अंतर आसा कांट्या जडकटा मध्ये पडले भावार्थ तशेंच जाता ते बी वयर येना वयर येवंक कांटे सोडिनात ह्या जडांतय आडयतात ते जड इल्ले व्हड जाता पूण उपरांत थंयच
बेंड जाता या वांकडे तिकडे ते वाडटा आनी थोड्या दिसांनी ते मरता कित्याक कांटे जडां ताका वाडोवंक सोडिनात. तशेंच मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचोय भावार्थ थोडे पट तशेंच जाता. संवसारी संगती वयर लाभदोन आसले वेळार संवसारी वस्तूचेर आशा दवरल्या वेळार म्हजो आनी तुमचो भावार्थ तशेंच जाता. देखून जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा बऱ्या सुवातेर पडिल्ले बी 100 वांट्यांनी फळ दिता कित्याक त्या भावार्थांत सगळे काळीज आसा, आत्मा आसा, मोन आसा, सकत आसा. केवळ तोंडा तावन मागणे करिना बदलाक काळजां आनी सगळ्या कुडी तावन मागणे तेसर चलता. केवळ संतोषाच्या वेळार मात्र जेजू उडास काडचो न्ही कष्ट वेळार ह्या सोमयेची स्तुती करता. आडवार येता आसतना ही सोमयांक आमी स्तुती करता हांव ताका अर्गां दिता. हांव म्हाका कळीत आसली एक स्त्री बारी मागणे करचे मनीस ती पुडकुट तिले कश्ट आयले. दोगा पुता पैकी एकलो पूत तरणाटोच मात्र सरलो. ती सगळी देदेस्पो जाली बाथडे भावार्थी त्या पुत्या सांगता आस गेलो हांव इतले मागणे करता तरी म्हज्या पुताक कित्याक ताणें मरण दिलें. म्हजो पूत कित्याक मेलो. म्हज्या पुताक ताणें कित्याक मरोंक सोडलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जेजू म्हाका आनी तुका असलो एक थीर भावार्थ आसा करूंक तो म्हाका उलो दिता. कांट्या जडकोटा मध्ये वाटचो भावार्थ न्ही बी न्ही कडपी सुवातेर वाटचे बी न्ही वाटेर पडले बी न्ही बदलाक बऱ्या सुवातेर पडले बी हांवें जावंक जाय. तसलो भावार्थ म्हजें तें आसूंक जाय. त्या भावार्थान हांवें मागलें खंडीत जेजू म्हाका आनी तुका दिता. देखून आमी उबे रावया सोम्याक आमी स्तुती करुया ताका आमी अर्गां दिवया. तसलो एक भावार्थ म्हजें तें आसा करूंक ताका आमी जेजू लागीं मागया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाम तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया मोगळा जेजू सदांच म्हाका तूं राख आनी सांबाळ. म्हजो भावार्थ चडय जेजू म्हजो भावार्थ बऱ्या सुवातेर पडले त्या बिया पर्यंत जावं जाग तूं म्हाका कोमो कर जेजू मोगळा जेजू म्हज्या काळजांत तावन म्हज्या मनांत तावन तुका स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवं म्हाका अर्गां दी. हालेलुया 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 व्हडा ताण तेज्या स्तुती करुया. Hallelujah, 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 hallelujah. सकड आमचे कश्ट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे निरासपण आमचे दूख आमचे पिडा आमचे सोलवोनी आमचे रीण आमचे नश्ट सकड सोम्या मुखार आमी दवरुया. दिमी घालन सकड ह्या समेच्या पांया तळा आमी समर्पया आणि आराधनेचे गीत आम्ही गावया. बेसावताच्या घेऊया. येद्या सक्रामेंटा सास्नामा करूया पूर्वी podla novio ridi padaria son veja askarishya bavardachi mardevya sashi bapa Stutisa podvimajma sasna jeka stadjanersita tuka dogajca spirita Samasamina varta. प्रार्थया
देवाबीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्र्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव सोलोता. तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव सोलोता. तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे वीण ना कोण म्हाका आसरो. तुजे वीण ना कोण म्हाका आसरो. तुजे वीण नाका म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. बली भेटून टेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या. ल्हाना बोंडा संगी वर्णिता तुका राया सरचो संसाराच्या. आयल्या बली भेटून टेंपलान तुझ्या बापा संगी वर्णिता तुका राया सरचो संसाराच्या. येदो वर्तो तुजो वैभव गायता कार्याची. वाकणटात महिमा सूर्य संद्रेन दोंगर तुमून कुर्पे सागर. आयल्या बली भेटून टेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या. ल्हाना भावंडा संगी वर्णिता तुका राया सरचो संसाराच्या. आयल्या बली भेटून टेंपलान तुझ्या बापा ल्हाना भावंडा संगी वर्णिता तुका राया सरचो संसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकपड तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जीवन क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका मोनाचे आनी एका काळजेचे जावन ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता जमल्या.
जायत्यो गरजो कश्ट समस्या निराशपण हाडून आमी हांगासर आयल्या सांजुजे आमकां सर्वांक मोगा आसो कित्याक जायती मागणी तो आयकता जायत्या लोकांचे गरजो तो सुदारता कित्याक जेजूक ताचे ते बरो संबंद आसलो कशें एक वाल या फांटो वाल एक चिटकोन रावल्ले बरींच सांजुजे वाज जेजू तें चिटकोन रावल्लो देखूनच जुजेचे मागणे जेजू चड आयकता ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ले आमी त्या सांजुजे वाजा बरें जावया आमचो भावार्थ चडोवया आनी जे कितें आमी मागता तें आमकां मेळटा म्हणल्या बरोवशान ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटेले जावया जायते पोटी उण्या भावार्थान आमी मागल्या खातीर भावार्थ दवरिनासतना मागल्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें भक्तांनी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरोन बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच आमकां मुरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारातून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू देवाजाक पजळीत मागणे दुबेकायाची जिणी जियोवन तुजे पर्जेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पुत्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सोम्यान पावलाक म्हळें भिये नाका उलय ओगोर राव नाका हांव तुजे सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादाक करूंक सांगचें ना कित्याक म्हजे म्हणले सबार जण ह्या शारांत आसात अशें पावल कोरितांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतालो पूण गालियो आकायांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगता मेळोन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धर्न नितीसालाक व्हरून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गालियो जुदेवांक सांगूं लागलो जुदेवानो खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन खाण दितो आसलो पूण हे शब्दाक नांवाक
आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया. तस जाल्यार संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितीसलांतले भायर केलें. तवळू तांणी सक्टांनी मेळून सोस्तेनेसाक सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितीसला मुखारच ताका पपयलो. तरी पूण गाल्लियोन ह्या खंयच्याकी लक्ष दिली ना. पावल आनीकी साबार दीस कोरितांतच रावलो. उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रसिल्ला आनी अक्विला सांगाता तारून धरून सिरियाक गेलो. केंकरें पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगून आशिल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. समेस्त पर जानो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अख्खे पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. परजांक आमचे अधीन ताणें केल्यात. हेर जातीच्यांक आमच्या पांयां तळा घाल्यात. आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हें वडपण जाकोबाक आपल्या अपरमीत मोगान ताणें फावो केलां. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. संतोशाच्या उद्गारा मदें देव सर्गार सरता. तुत्तुरेच्या नादान सर्वेश्वर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकाना. आमच्या रायाक हर्शिया, ताका वाकाना. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरोन हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तो बळू कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातास संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हळ्यार संतोशान आपणे सोसुल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमच्या विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तो वळू तुमचीं काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो काड मरूंक शकचो ना. तो दीस येतास तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, praise, 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 praise the Lord. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उपदेशक म्हणून एक बूक आसा. थंयसर 3ऱ्या अध्यायांत अशी आमकां वाचूंक मेळटा, हर एकाक एक वेळ आसा खंय, जल्मोंक आनी मोरोंक, बांदूंक आनी मोडोंक,
न्हिदोंक उठोंक हर एकाक तासोच म्हणलो एक वेळ आसा. तशेंच रडोंक एक वेळ आसा आनी संतोश पावोंक एक वेळ आसा. हांसोंक एक वेळ आसा तशेंच दूख पावोंक एक वेळ आसा. असलेंच एक गणित जेजू हाच्या वांजलान आमकां उल्लेखान सांगता. तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. तुमी थोड्याच दिसांनी विलाप करतल्यात पूण थोड्याच दिसांनी तो संतोश तुमकां पाटी मेळटलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू निमाणे जेवणा वेळार ताच्या कश्टा विशयांत शिसांक सांगता. आपुणू कश्टतलो, कुर्सार मरतलो आनी तिसरे दिसा हांव परतून जिवान जातलो. जेजू आपणा विशयांत शिसांक सांगून आसलो पूण एक जागृतकाय म्हणटा, तुमी बोरवोशान रावोंक जाय. म्हाका कश्ट मेळटात, चाटयेचे मार मेळटात, कुर्सार हांव मरतां पूण हांव फाटीं जिवान जाता. त्या देखून तुमी बोरवोशान रावात. रडल्या उपरांत संतोश पावोंक एक वेळ आसा. बोरवोशान रावल्या वेळार खंडीत तुमची आशा परिपूर्ण जातली, संपूर्ण जातली. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी बोरवोशाचें वरस आचरण करनासाव. सांत पावलो रोमकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 5 वळींत अशें म्हणटा, बोरवोसो निराशी करिना. त्या देखून हांव मरून पयस गेलो तरी तिसऱ्या दिसा परतून येतलो. त्या देखून तुमी निराशे जावचे नाका, बोरवोशान रावा. वांजलांत आमी पळयलें तर जायते उल्लेख बोरवोशान राखून रावल्ले आमकां पळोवंक मेळटात, वाचूंक मेळटात. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी राखून रावूंक जाय. खंडीत राखून रावली घडी आमकां निराशी करिना. उत्पत्ती ग्रंथांत 15व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत देव अब्रामाक बासोनी करता, तुजे तावन एक पूत जल्मशें हांव करतलो. अब्राम म्हणटा, नाका, म्हाका एकलो एलियाजार म्हणलो एकलो आसा दायची, ताकाच हांव म्हजो दायजी जावन करता. पूण देव ताका म्हणटा, ना ना, तशें जायना. तुकाच एक पूत तुजे तावणून तूं पूत एक जल्मोवचो बरी हांव करतलो. अब्रामाक कळीत आसा आपणाक 75 वर्सां जालीं, साराकी प्राय जाली आनी भुरगीं जावची नात म्हूण अब्रामाक कळीत आसतलें. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा, अब्राहम देवाच्या उतराचेर बोरवोसो दवरता. म्हाका असाध्य वय, साराक असाध्य वय, देवाक असाध्य न्ही. देवाचेर तो बोरवोसो दवरता आनी देव तसो बोरवोसो निराशी करिना. बदलाक 100व्या वर्सा अब्राहम एका चरक्या भुरग्याक बापूय जाता. कित्याक देव बोरवोसो निराशी करिना. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 22व्या अध्यायांत 8व्या वळींत आमी परतून आनी एक सोबीत गणीत वाचता. देव म्हणटा अब्रामाक, तुजे एकल्याच पुताक इजाकाक घेवन त्या मोरिया दोंगराक तुवें वचोंक जाय. थंयसर तुजे एकल्याच पुताक बली भेटोवंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थ तसो बापूय अब्राम देवाचे उतर इन्कार करिना. आपणो एकलोच पूत वयत तरी तो त्या पुताक घेवन मोरिया दोंगराक बेता. थंयसर त्या पुताक बाली भेटोवंक तो तयार जाता. सेवकाक घेवन, आपल्या पुताक घेवन, थोडे लांकूड घेवन, उजो घेवन तो पर्वता कडेन वेता आसतना पर्वताच्या सकल, त्या मोरिया दोंगराच्या सकल आपल्या सेवकाक म्हणटा काय, तुमी हांगात रावा, हांव आनी इजाक वचून बाली भेटोवन येता. आमी बाली भेटोवंक येता, हांव एकलोच फाटीं येना, बाली भेटोवन फाटीं येता म्हणटा. आनी अशें वाटेर तो गुडो सोडता आसतना पूत आपल्या बापूय कडेन विचारता काय, बाबा हांगासर उजो आसा, लांकुडी आसा, पूण शेळी खंय आसा? ल्हान भुरगो, उजो आसा, लांकूड आसा, शेळी खंय आसा?
इजाक बापूय कडेन विचारता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बरोबर शाण बरोल्लो अब्राहम आपल्या पुताक जाप दिता, शेळी देवूच तुतालाच करून दितलो. त्या देखून आमी कंद करची नाका, देव एक शेळी तालास करून दितलो. आनी आमकां कळीत आसा अब्राहम आनी इजाक वयर येतात गुड्याक, थंयसर एक वेदी बांदतात, ताचे वयर लांकूड दवरता. इजाकाक अब्राहम त्या लांकडा वयर न्हिदयता आनी ताका जिवेश मारूंक बाली भेटोवंक तयार जाता आसतना देव असो तळ आयकता आनी लागसरत आसलो एक बोकडोय ताका मेळटा. कित्याक देव बोरवोसो निराशे करिना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मयजाची जिणेंत असली साबार घडीत घडली. एक सामान्य मनीस तो, उलोवंक असाध्य जाल्लो व्यक्ती, तितलो एक धैर्यात एक मनीस न्हय तो, तरी देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून मोयजे व्हडलें एक काम हाती घेता. कश्टाच्या लोकांक फाटीं हाडूंक तो तयार जाता. केवळ देवाचेर असो भरवोसो मात्र ताका घटायेन वाडयता, या ताका धैर्य दिता आनी बळ दिता. त्या बळाच्या सक्तीन, त्या भरवोशाच्या सक्तीन त्या सक्कड लोकांक फाटीं बसयल्ल्या गांवांक आपण हाडूंक ताका साध्य जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक भरवोसो निराशे करिना. उपरांत जायतीं गणितां आसात. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत साऊल राया विशयांत आमी वाचता. ताका एक फावटी निराश जाल्ली. तोय बेजारान आसलो, कित्याक ताच्या त्या राष्ट्राक सावाल घालचो एक मनीस उदेल्लो, गोलियात. आनी ह्या गोलियाता जिवेश मारो कोणाक असाध्य जाल्यार सोलवंक कोणाक साध्य नातलें. आनी ह्या वेळार दावीद सावलाक बोरवोसो जावन थंयसर उदेता. कोणूच न्हय आसलो तो भुरगो, ल्हानसो भुरगो येवन त्या गोलियाताक मारूंक तो तयार जाता. दावीद सावलाक बोरवोसो जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या पयले वाचपांत असलेंच एक सुबीत गणीत आमी वाचलें, आयकलें. साम पावलाची जिणी आमी काणये बरी वाचता ह्या फाटल्या दिसांनी. दमदोतेच्या कृत्या पुस्तकांत अपुर्बायचें गणितां. पूण ताणें 13 पत्रां बरयचे तर कितलो वावर केला आमकां कळीत आसा. कितल्या जाग्याक तो भोंवून गेला, कितल्या जाग्यार ताणें देवाची शुभ वार्ता प्रगट केल्या, मात न्हय कितले कश्ट मेळ्ळ्यात म्हणलें आमकां कळीत आसा. कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचल्या तर 13व्या अध्यायांत सगळें ताचें लिस्ट थंयसर आसा. कितले कश्ट ताणें भोगल्यात, कितले फावटी ताका कश्ट आयल्यात, निराशपण भोगलां. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें दर्शन ताका जाल्लें. हांव सदां तुजें सांगत आसा म्हणलो बोरवोसो ताका आसलो आनी जेजून तो बोरवोसो दिल्लो. आनी त्याच बोरवोशात निमती साम पावलो जेजूची शुभ वार्ता सगळ्या संवसाराक प्रसार करता. कित्याक जेजूचेर आसतो तोच बोरवोसो. हाच्या पयल्या वचपाक हांवें तेंच आयकलें. कितले कश्ट आयले तरी, कितले आणवरां ताका आयले तरी, कितले जाण ताका पात्रावंक प्रयत्न केले तरी, देवाचेर असो भावार्थ तो पयस करिना. सोम्यान दिलो तो बोरवोसो तो निराशे करिना. बदलाक धैर्यान तो मुखार वेता. दुसऱ्या गांवाक हांगासर न्हय तर आनी एका गांवाक वचून शुभ वार्ता प्रगट करता. हांवें मिसांव गांवांत आसलो. नव्या जाग्यांनी शुभ वार्ता प्रगट करूंक हांवें प्रयत्न केल्ले, क्रिस्तांव नातल्या जाग्यांनी. आनी हांवें गेल्ल्या वेळार जायत्यांनी आमच्या गांवांक तो कित्याक वेताय, आमी क्रिस्तांव जायना, आमकां जेजू विशयांत कळीत जावची गरज ना सांगलें आसा. एका गांवांत चौगांनी म्हज्या बायकाक आड रावन, हांव आनी कॅटेकिस्ट आसल्या बायकाक आड रावन आमच्या गांवांक येनाकात म्हणलें आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, शुभ वार्ता प्रगट करता आसतना, जेजूची बरी खबर प्रगट करता आसतना जायती अडचणी मेळटा, कश्ट मेळटात, आणवरां येतात. पूण जो कोण ह्या सोबेचेर भरोसो दवरून जियेता, जो कोण सोबेचेर फातकीन दवरून जियेता, ताका जेजूस राखता आनी सांबाळटा. पावलाच्या जिणेंत तशेंच जालें. जायत्या आणवरां मदें, कश्टा मदें जेजू मात असो बोरवोसो जाल्लो. देखून तो म्हणटा, शुभ वार्ता प्रगट करना तर हांव वेस्ट, हांव कितेंच न्हय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाच्या वांजेल्यांती असलेंच एक गणीत. जेजू म्हाका आनी तुका एका रितीचें धैर्य दिता. थोडो तेंपू हांव तुमचे मदें आसचो ना, पूण बेगीन तो फाटीं येता. हांव तुमकां एका पवित्र आत्म्याक बसयता, एका पवित्र आत्म्याक धाडटा.
तो तुमचे सभे रावतलो, तुमच्या हर एका कश्टान वरां तो तुमकां सांगात दितलो. ह्याच बरोवशान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी जियेवंक जाय. तोळ मात्र आमी सांग पावलो बरी जेजूची शुभता प्रगट करूंक आमकां साध्य जाता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ले आमी, ह्या पवित्र तळाक आयिल्ले आमी सांजू देवासाचें मजत आमकां भोव गरजेचें. तो एक भावात ते मनीस जावन आसलो, बरोवशान बरलो मनीस जावन आसलो. देखूनच जायत्या जपाताच्या मुखांतर हांगासर मात्र न्ही संवसाराभर चलतात. पूण आमी भावार्थान मागोवंक जाय, अर्द्या कोऱ्या मनान न्ही, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळं तुज्या मनान, सगळं तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें मागल्या वेळार, तसल्या भावार्थान तुवें मागल्या वेळार खंडीत जेजू तुज्या मागणी आयकता आनी तुजे तें आजापां करतात. तर ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ले आमी उण्या रुपारांचे जेजूचे मजत आमी मागया. मोगळा जेजू, म्हज्या जिणेंत थोडें नवें साम हाड. हांवें तुजी शुभ वार्ता प्रगट करूंक, तुजे ते भावार्थ दवरूंक, बरोवशाचे जिणे जियोंक तूंच म्हाका आदार दी म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सोमिया और ते देणे म्हाका संवसारिया पयडा जावं एक करे बलिदान पत्की जिणे मुझे नेणा बेटो कशे उधार काढी बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे उधार काढी बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले पुरजे कती सांजू देवाजान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सदें जिबी तुका भोव मानवाले. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सबसो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पोसजळे जिबीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुता भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
पोवे तळपारांचो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासरून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपोवचे. तेच परे जवान जातेस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगात पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोटू परगोटूया सौम्या जेसू तुझे मरण आमी सांबाळता तुझे पुन्हा जीवनभर आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखांबळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माये संगती बगेन जुजे तुसोपती बगेन दमदूत बगेन जुजे वास आनी सवकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वांदाराने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकलेले ते मागणे भावार्थान सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव
तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमोक्षिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार दाय कोण्या जिबितां सवास्काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवो शाणांत त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली पानांको 188 188 जेसु तुये मुझे दय काळजात प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय जेसू तुये मुझे दय काळजात प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय जेवण तें सर्गेचे कटाय दिवचे वर्ते हे पाग मुझे काळजान तुका सेवचे जेवण तें सर्गेचे कटाय दिवचे वर्ते हे पाग मुझे काळजान तुका सेवचे तरिये जेसू
जेसू दुरोप जेसू उंड्यारू पार काळजांतला जेसू जेसू तुये मुझे काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय सर पडता गुण्या ओळखून घेता सरकी करपा मागता सेव तुका लायता तरेचेचो दुरोस जेसू 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 तुये तुझे काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो कुरिवराय दैवीक सक्तेन वागय जायत्या पिडेस्तांक गूण केलो जेसू मेल्ल्यांक सेत जिवंत केलो जेसू आमच्या काळजांत ह्या जेजू कडेन आमी मागया मोगडा जेसू म्हजे त्याचे सर्व उणेपण तूं पयस कर म्हजो भावार्थ तूं सोडय आनी हांवें बरवो शाणरां कोण रावच्याक म्हजें मोण तूं नितळ कर शुद्ध कर त्या जेजू लागीं आमी मागया जायतो लोक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या जेजूक सेव कोरा कोण आसा पूण जेजू तांकां आनीक फावो जावना आनीक तांकां मेळोंक ना पूण आमी भागी उंडे रोवपा जेजू आमच्या काळजांत आयला सदांच ताचें उतर आयकोंक आमकां ताणें एक अवकाश करून दिला देखून ताका आमी अर्गान दिवया अर्गान तुका आसुमिया जेजू अर्गान तुका आसुमिया जेजू होगलाप तुका आसुमिया जेजू स्तुती तुका आसुमिया जेजू नामन तुका आसुमिया जेजू जय जय तुका आसुमिया जेजू आराधन तुका आसुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रार्थया देवा आमच्या सर्गेच्या बापा या भागे दिसा तुझ्या पोन्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटां जियेवचें तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज उजवाजाच्या पोसजळेत शिकोवन आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबार परगटोवंक आमकां करपा दे या आमी मागता आमच्या आसुमिया तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपली विस्नार आशिर्वादां घालो आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगाचेनो ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमी आशेता आनी मागता आयच्या दिसाचे भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात मनादीक बाप हॅरी डिसोजा सांजुजे सेमिनरीच्या आत्मीक निर्देशक आमच्या दिएसजीचे
शिकच्या भुरग्यांक ते मेल तांची जबाबदारी पळोवन आसले पण आतां हांव दिता कालच्या दिसा परच्या दिसा तांकां सेमिनेरीन थंयसर आत्मीक निर्देशक आमच्या जेप्पो सेमिनेरीन तांकां थंयसर जबाबदारी दिल्या. पाद्र्याबाक हांगासर विचारिल्ल्या वेळार तांणी मना वर्त्या उर्बेन हांगासर ही जबाबदारी घेवन आज आमकां सर्वांक हांगासर वर्तेपणी मागोवंक आराधन करूंक सुमियांचे संगतपण बगोवंक आमकां आदार दिला. पाद्र्याबानो तुमच्या मिसावान तुमकां आमी बरें मागता आसतना आयच्या दिसा तुमी हांगासर दिल्ल्या ह्या बऱ्या वावराक सेवेक सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी तुमचें मुखलें मिसांव जबाबदारेचें तुमकां दिलां आसता सेमिनेरीन तें आनीकय बऱ्यापणान जावन सडीत सेमिनेरिस्त देवाच्या मोगांत वाडचें तसलें जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. हर एका शुक्रारांनी आमकां हांगासर कुमसाराक सांगतपण दिवचें फरंगीपेट कॉवेंताचे याजक बाब दिलराज आनी बाब संदीप तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस स्टिफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर मागता हांव. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सान मदर तेरेजा कानातूर कुटाताच्या वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा आमी ह्या वाड्या घरांचेर मागता हांव. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांजो जेवाज इगर्जे वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. पावस येता आसतना हेणें तेणें उदक पडिल्लें पुसून सकाळींचें आमकां तयार करच्या. मिसाक रितीची तयारी करून आमकां मिसाक आदार दिवच्या. दान मिसां घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वचप आसच्या. काणीक एकठांवच्या. दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजो जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा मागता. परत समेस्तांक देव बरें करूं. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर आसात. हाचोय फायदो जोडचो आनी हाचो उदय जावन हांगासर उदक दिला म्हाका. कोंकणी येता पण थंयसर दाक्तेरी आसात कित्याक ताच्या मुखांत्र हांगासर बरेपण आमी सकाळांनी जोडून घेवंक आसा. हर एका शुक्रारा 10 वरार हांगासर तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस 9 आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. आमचे धार्मीक भयणी सिस्टरां स्टॉल पळोवन आसात. तुमकां मिसां ह्या दान दिवंक आसल्यार हांगासर दफ्तरान तुमी दिवी येता. जून म्हयन्याची जेजूची सुवार्त आयल्या दयाकन तुमी व्हरी येता. मोगाचें न्हू फाटल्या 1.5 वर्सां थावन आमकां हांगासर कुमसाराक आदार दिवन आसलो बाब दिलराज सांगाता तरणाटो पाद्र्याब आनी ह्या पाद्र्याबाक तांच्या वडिलांनी बेंगलोराक सुपिरियर जावन ताका वर्ग केला. बाब संदीप हांगासर जमल्या सर भक्तिंकेच्या नांवी तुमी दिल्ल्या सेवेक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना मानाची वात दिवन आमी तुमकां मान करता. मुखार तुमी करची सेवा बेंगलोरांत आनीक चड बऱ्याची जावं दी. सांगातात हांगासर एक नवो पाद्र्याब आसा. पर्ला बंटवळ फिरगजेचो डॉमिनीक मेळाचो ताची मुस्तायकी पळया. तांकां आयिल्लें प्राचीत व्हडलो लोभ व्हडलें कोंत आनी आंगभर वस्तूर. आमकां इल्लें हिंव लागता पूण ताका ही धग जाता. तरीकी हें सगळें घेवन थंयसर बॉम्बे रिट्रीट सेंटरांत थंयसर ताचें मिसांव करन आसा. पाद्र्याबानो ताचें गेविन रॉड्रिगस तुमकां पाद्र्याबानो जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी आनी पुणशेतांत संबंद जाल्ल्या सर्वांच्या नांवी तुमकांय बरो येवकार हांव मागता. मुखलाय दिसांनी येता आसतना तुमचो लोप पळोवन तरी आमचे युवा जण खंय तुमचो पाटलाव करतात जाल्यार तें आमकां खुशी. चेडवां भुरग्यांकी अवकाश आसा. व्हडली कोंता गेल्ली सिस्टरांय आसात. पाद्र्याबाक पळोवन तुमी गेल्यार पाद्र्याब तुमकां वाट दाखयता. देखून तुमी दोगांयनी मुखार येवन ही वात घेवच्याक हांव उलो दितां. आयचो प्रधान याजक मुखांत्र सांगाता घेवन तुमकां वात हांव दितां.
उदक दिल्ल्याक बेजार जावं नजो. मोगाच्यान ह्या पुणथळार आयिल्ले सबारांचें बरें मन तांचें दाखयतात आनी ह्या बऱ्या मनाचो उपकार जावन तांकां आमी मान करूंक आशेता. आयचो प्रधान याजक तांकां वाती दिवन मान करतलो. थोडी आदल्या शुक्रारा हांगासर बरें मन दाखयल्लीं आसात. तशें ह्या आज कोणी दिल्ली आसात या कोणी हांगासर दिल्ली आसात जाल्यार तांणी मुखार येवन तांची वात व्हरची. जेवणा खातीर कुमक केल्ली मार्गरेट सुवारीस उडपी 1000 रुपये, जुआन्ना पायस विटला 1000 रुपये, जीवन आनी प्रिती वेगस लोरेटो 1000 रुपये. तशें दान दिल्ली ह्या पुणशताच्या बरेपणाक ग्लेन आंद्रादे गोवा 2000 रुपये, जुडी फल्कावो गोवा 1000 रुपये, आश्ली पिरेरा गोवा 2000 रुपये, एस्टेला मिस्कितो गोवा 1000 रुपये, जस्टिना रोड्रिगस गोवा 1000 रुपये, सिसिलिया पिरेरा गोवा 500 रुपये, सुनीता डिकुन्ना पेरमुदे 1000 रुपये, जीवन आनी प्रिती वेगस लोरेटो 1500 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजोचे वाज बाप तुमच्या बऱ्या मनाक देवातो दाराळ मापान आशिर्वादां तशेंच तुमचे इरादे सुफळ करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. वाती वांटुल्ल्या पाद्र्या बाकी देव बरें करूं. सर्व आमी नोवेनाक आयती जावची उबी रावया. देखून बसया. मोगाच्यानो सांजो जेवाज बापाच्या पांयांतळी सबार हांगासर ते सवां बरोवन घालतात आनी ह्या सर त्या सवांक जाप चुचेवाज बापानच दिवची जावन आसा. देखून जे कितें हांगासर आयिल्ले बरोवन घालतात हप्त्या मदें आयिल्ली हर एका शुक्राराच्या आमी ते सवां जुजेवाज बापाच्या पांयांतळा दवरता आनी कितें मागोवंक आसा कितें आमी आशेता तें तोच आमकां फावो करता म्हणली आमची पातयणी. आनी त्याच पातयणी तुमच्या सर्वांच्या नांवी सर्वांच्यो गरजो आमच्या पात्रोन जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी हांव ती अर्पिता. मोगाच्यानो आज सकाळीं एक एक्सिडेंट जाला. एक बस आनी कार आपटोन एकलो सिरियस आसा तेगांक मार जाला. तांच्या खातीर मागाजय म्हणून हांगासर मिसाच्या सुरवेर म्हाका कळयल्लें. देखून ह्या पिडेस्तांचो आनी जावं पुरो पयस थावन लागीं थावन मनशां हांगासर पावतात आनी देवान राखून व्हरूंक आसा आनी ताचेर पातयेवन आमी मुखार वयचें. देखून गोंयांत थावन आयिल्लीं फाटीं वचूंक आसात ह्या पयस मडिकेरी थावन आयिल्ल्यांनी फाटीं वचूंक आसा आनी आमी हेणे तेणे थावन आयिल्लीं आमच्या आमच्या जाग्याक फाटीं वचूंक आसा आनी त्याच देवान आमकां राखून व्हरूंक आसा. देखून आमी जागृत करून गेल्यार आनीकलो कांय इल्लोसो चुकलो जाल्यार अवघड दोगांयकी. देखून त्याच जुजेवाज बापा कडेन आमचे सर पयना आमी काडचें तें मेट ताका आमी दवरया. आनी प्रत्येक जावन आज इस्काल सुरू जावंक आशिल्लें भुरग्यांक आनी कितें गे पावस सुरू जाल्ल्या वरवीं भुरग्यांक रजा मेळ्ळी आनी अशें थोडीं भुरगीं हांगासर दिसतात. तुमकांय कितें आसता तुमचें शिकप थोड्यांचें सुरू जावचें आसा एकाडेमीक इयर आनी आरंभ जाता आसतना तोच बरो देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. तुमच्या मतीक उजवाड दिवन दी. जे शिकप तुमी शिकतात तें शिकपा सांगता. बरे गूण शेगूण तशेंच तुमच्या कुटुंबादारांक तुमच्या शिक्षकांक गौरव दिवन जियोवचें तसलें जिवीत तुमचें थंय रुपयत जावं दी म्हणल्या त्या बरवशान तुमच्या खातीर आमी मागता. आनी मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्याक आमचे आमचे काळजाचे अत्रेक आसात. हे सर्व हांगासर आयिल्ली ते साव आमी बरयल्लीं आसात ती तुमच्या मुखार दवरता आसतना आमच्योय गरजो जुजेवाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. जुजेवाज बापा कडेन मागोवन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां पाठयल्यात. ह्या थळार वर्त संत ह्या थळार आयिल्ल्या आमच्या कुटुंबांक वर्त संतोस फावो केल्ल्याक
एका कुटुंबान अर्गां दिल्यान मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठयल्यान किडनेंत फातर जावन आशिल्ल्या दुखीतावन निवारूंक मागिल्लें बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां घरचें काम बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां कृशेक पावस धाडिल्ल्या खातीर अर्गां बऱ्या सैरिके खातीर मागिल्लें सैरीक लाभल्या खातीर अर्गां भुरग्याच्या देण्या खातीर फाटल्या थोड्या नोवेनांनी येवन मागिल्लें आनी एक नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. ते सवा 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक दोगांक परिक्षेंत आनी चिंतले अंक मेळच्याक पुताचें नडतें बरें जावंक 7 जाणां चिंतल्ल्यांक बरें कॉलेजीन सीट मेळच्याक CETंत बरें फलितांश मेळच्याक 4 बेगीनच विजा मेळचे पासत USAंत ग्रीन कार्ड मेळचे पासत 11 जाणांक बरी सैरीक मेळचे पासत आशिल्ल्या चलया सांगाता काजार जावच्याक वडिलांनी परवानगी दिवच्याक 15 जाणांक बरें काम मेळचे पासत दुबय कुवेट कॅनडा बॅरिनांत काम मेळचे पासत IELTS परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन कॅनडाक वेचाक वर्क फ्रॉम होम मेळचे पासत केल्ल्या कामांक जगतो सांबाळ आनी प्रतिफळ मेळच्या खातीर दोगां मागतात. नर्स जावंक लायसन्स मेळचे पासत दोगांक इंटरव्यू पास जावचे पासत जिवितांत सारकें निर्धार करूंक मती उजवाड मेळच्याक जिणये सांगाती सवय अखेर पर्यंत सांगात रावूंक आदार मेळच्याक उद्यमांत अभिवृद्धी जावंक 7 जाणांनी मागला. उद्यमांत जाल्लो नश्ट भरती जावंक प्रिंसिपल हुद्दो उरोवंक आसचें काम सोडून नवें काम मेळोवंक कॅनडांत शाश्वत थारो मेळच्याक वाहन चलोवची तरबेती जोडच्याक एंट्रन्स परीक्षा पास जावंक दोगांक परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक एकल्याक KS परीक्षा पास करूंक UK सर्टिफायड परीक्षा पास जावंक हे परीक्षेंत उत्तीर्ण जावच्यान 16 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणी मोगाच्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर पोटाचे पेंगटाचे आनी दोळ्यांची पिडा गूण जावंक मानसीक इजातान सुटका मेळोवंक ऑक्सिजन लेवल एकल्याक चडोवंक दोगांचे लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक पाय आनी गांठी दूख गूण जावंक 8 जाणांनी मागला. हात पांयांची दूख निवारूंक दोगांक पेंकाट दूख एलर्जी शेळ गूण जावच्याक पेंकाट आनी गोमटी दूख गूण जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावचे पासत दोगांचे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक हॉर्मोनल डिजॉर्डर सारकें जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक प्रोस्टेट दूख गूण जावंक मायग्रेन उणें जावंक तकलेची पिडा गूण जावंक तकली फडाफड गूण जावच्याक फिट्स पिडा गूण जावंक पिडेंतलें राखच्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक कुटुंबांच्या सांद्यांक राखून व्हरच्याक जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 5 जाणां जोड्यांनी मागला. आवयपणाचे देणे मेळच्या खातीर दिल्ले रीण पाटी मेळचे 6 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळच्याक रीण काडूंक आसची अडकळ निवारच्याक घरच्या जाग्याच्या समस्येतान मुक्ती मेळच्याक आस्तीचे पयशे बेगीनच मेळच्याक घराच्या कामांक रीण मेळच्याक घरचें काम अडकळिवणें बऱ्यान जावच्याक दोगांनी मागला. स्वंत घर बांदूंक मेळच्याक वायट सवयेतान मेकळे जावच्याक त्या खातीर मागला. आमाल पिवणें सोडचे पासत आनी कुटुंबांत मोगान जियोवचे पासत 4 कुटुंबांच्या एकवटा खातीर कुटुंबांत शांती समाधान राज करचे खातीर 4 कुटुंबांनी मोगाच्याक सर बरें मेळच्याक 2 कुटुंबांनी घोवा बायले मदलो संबंद बरो उरच्याक पुताक पाड केल्लो कोण म्हूण कळीत जावच्याक घर बांदूंक साध्य जावच्याक जिवितांत जैत मेळच्याक आवयची आर्थीक परिस्थिती सुदरावंक आनी समस्येतान मुक्ती मेळोवंक सर्व थरांचे समस्ये परिहार जावंक मोगांत थीर रावच्याक येवजिल्ली सर कामां पोंत पावच्याक जाग्या खातीर घाल्ल्या कुर्तीची केसीतान मुक्ती मेळच्याक लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक लग्नां जिवीत अपुरबायेन जियोवच्याक आवय बापायन एकामेका लागीं मोगान उलोवच्याक लग्नां बेस जोडच्याक आनी मोगान जियोवच्याक एका मलगड्याक ताच्या तकलेंत जाल्लें तें उणेंपण मेंदान तें बेगीनच सारकें जावन बरी भलायकी ताका मेळच्याक दोगांचें शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक तेगांचें थायरॉयड प्रॉब्लम निवरावन बऱ्या भलायकेन ताणीं आसच्याक 4 ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक माट मंत्रांत निवारच्याक
भांगार पाटी मेळच्याक जानवर आनी कृषीचेर आशिर्वाद मागोवंक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक आपल्या जाग्याक वेचाक रस्तो जावच्याक शेजारच्यांनी आदार दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक जिवितांतलें उणेपण भरती करच्याक मागणें बसयल्ल्याक बरें जावच्याक नव्यान घेतिल्ल्या जाग्याचेर आशिर्वाद मेळच्याक ऑनलायन बेश्टवणेंतावन मुक्ती मेळच्याक ह्या सर्व त्या सवांनी आनी कितें सर्व आमी हांगासर मागोवंक आयल्या ह्या सर संगतींनी आमकां आमचो पात्रोन देवातान सर मागोवन दिवन दी म्हणलें चिंताप मतीन धरून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया आनी ह्या नोवेनांची विशेशता सुसेवाज बापान ताका अनवर येता आसतना दिंबयेर पडोवन ताणें मागलें आनी थंयसरच हें घडलें आमी हांगासर ताचो आदार मागोवंक आयल्या दिंबयेर पडया आनी जर तर म्हाका गांठी दूख आसा ताका भेटोवन दिवया अनेक पटी येता आसतना दिंबी घालूंक सडिळाय जाताली कित्याक ताका कळीत आसा दिंबयेर पडोवन मागल्लें आमी हरी एकलो जडतांव कोणाक कितें अवघड अनाहूत कितें सगळें जावंक आसा देव ह्या सर्वांक विघ्नांतलें राखोवन दी आनी असल्या अवघडाक वळख जाल्ल्यांक तो बरी भलायकी दिवन दी आनी हांगासर आयिल्लीं आमी सर्वां शाबितेन पाटी वेचाक तशेंच भुरग्यांक सुरू जावचें इस्काल तांचें पैन येवचें वेचें सगळें सुरक्षितायेन जावच्याक ह्या नोवेना वेळी आमी मागया बग्यो जुजवाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा सगळे कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कातोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा कोंताचें भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजां पळोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाचेर भावर्त दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवर धैर्यान सोंसिल्ल्या सांजुजे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा भावर्त सोडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडान धाडोवंक वावुरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटताले तुजे जिणेंत देवाचो परीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुटसुडीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय जुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टाल्या पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय
देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळा सकलोय. आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय, थंय थांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. आमच्या काळजाचे अत्रे गरजो एक घडी बरें जुजे वाज बापा मुखांतर देवा थंय आमी उबारया. ह्या पुणथळार विविध रितींनी सेवा दिवच्या, कुमक करच्या, आदार दिवच्या, विविध रितींनी दान दिवच्या, जेवणाक जावं पुरो, हांगाच्या अभिवृद्धेक जावं पुरो, हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरून आदार सुंच्या हर एकल्याक जुजे वाज बापा मुखांतर देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. सांगाता म्हणया सांज जुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासात आमकां राखून व्हर. बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियोवचें भाग आमकां मेळाचें कर. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गने संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा, विविध तराच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजबिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिणी आनी मरणान जायती आजापां करून 30 मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत मोडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी आडवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारण्यातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थोया. आज सांजू देवाजाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताचे महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरो. आमेन. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली, सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळोव. आमेन. सांजू देवा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगेनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष बगूंक फावो. आमेन. त्याच चडवंदरा देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर देवो आनी तुमचे सवे आसो. आमेन. आमेन. Sanze vas Baba, Vogla Pani Mantuka, Kurpa Magani Baba, Vignan Sani
सर्गीच्या वाटेन चलोक शिकर पातक चाड आदार लाभय सोडून दी कुर्बा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलून जग मागून दी कृपा सांज सेवास बापा ओगला पाणी मानतो का कृपा मागून दे बापा विघ्ना साडे नाका तुझे वास बापा म्हाका बेसांव सुफळ करूं मोगामी सांग देवाचे कुशे आमी काल जावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लायलें म्हाका सांग तुझे वास बापा ओगळा पाणी मानतो का कृपा मागून दे बापा विघ्ना सांडे नाका ओगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दी आमकां सांसेवास बापा मापासूद विनंती कर बघेवन कुसचे कृवे निवरम काम चे देवा आमच्या दिसमनंतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.